हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां आमचे सांगाताक आसा. तेचे राज आमच्या सांगाताक आसा आनी आमी तेचे राज घेवन चलता हर एका दिसा, हर एका वेळार. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वासुया. ओब्रिहिना मा शोकोरोमोन तालामा शिखाराबान तालामा सेकेत्र लांदे. लिबी रिबी रिबी शबाराबान तोलो ओत्रमा सिखात्र लांदे. लिब्रिहिना मा शोकोरोमोन त्रमा सेकेत्र लांदे. लिब्रिहिना मा शोकोरो मंत्र मासे केरे बेरे बेरे बे. ओ ग्लोरिया, महिमा, स्तुती आणि आराधना वाखाणी ह्या दिसापासून या वेळापासून तुका देवा वाखाणटा. परतून तुवें आमकां एकठांय केलाय. हे सोबीत म्हज्या भाव भयणांक तेंच्या जिवितापासून, तेंच्या कुडीपासून, तेंच्या आत्म्यापासून तुका वाखाणटा. मोगाच्या देवा, तूं आमचो मोग करताय आनी तुवें आमकां चूज केलाय, विसरून काडलाय. दुसरी कोरिंथकरांची चीट अध्याय 6 आणि पहिली ओळ आणि दुसरी ओळ आमकां सांगता. 2 Corinthians chapter 6 verse 1 and 2. आमी देवाचे सहकारी म्हूण तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात. कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? आमी कृपा देवा कडसून घेतल्या. हर एका दिसा देवाची कृपा आम्हा जण एकल्याच्या जिवितान नवी जाता, ती वाडटा आनी आमी आयज जें कितें आसा ती देवाच्या कृपेक लागून आसा. देखूनच देव अशें म्हणटा की शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो. शुभ म्हटल्यार बऱ्या वेळार देवान आमचो ताळो आयकलो आनी तारणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. मोगाच्या भाव भयणांनो, शुभ वेळ तो होच, तारणाचो वेळ तो होच. ज्या दिसा आमकां देवाचें सत कळीत जाला तोच वेळ तो शुभ, तोच वेळ तो शुभ आनी तारणाचो. कित्याक देवाच्या कृपेन आमकां आपल्या सतान भरला. देवाच्या कृपेन आमकां आपल्या सतान भरला. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता आनीक दुसरो वेळ ना. शुभ वेळ तो होच आनी तारणाचो वेळ तो होच. ओ हालेलुया. माशा काराबांदा माशे जीसस, तुज्या वेळापासून, तुज्या तारणापासून तुका दिन वाजता. शुभ वेळ तो होच, तारणाचो वेळ तो होच. ओ हालेलुया. तुझ्या भाशेन दुसरो कोण ना म्हज्या देवा. सगळो म्हजो विश्वास तुजेर. तेरी जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला
आराधना ओ तेरी आराधना ओ तेरी आराधना ओ तेरी आराधना ओ तेरी Obra sinta la mashara bandele behere kiara bandala. Obra sinta la mashahatra masi. Oh, thank you, Lord Jesus. Ya vera baso. Obra shikiri bitra masahantra mase. Libranta la mashokoro monta la ma. Librihina mashakatra lande. तुका दिन वास्ता तुका वाखांड देवा. तुझी स्तुती गायता और होंदिला mashakatra lande. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you for your love. Thank you for your grace. Libishanta la masiketra nande. Letra mantrushi, ramantrusi. Abra mantrusha, tramanta, declara, denisara. Rifascia cantan tresi quintara. Manicantrusa, la pamantra. Sharabantusi. Irabababa. Oh, sharabara, bara, 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 bara. Shiri, biri, 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 biri. Sharabara. दे सकता हूँ, ला सकता हूँ, कहता
हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गा, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. अशी देवाचे उतर घेऊया. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 8 वर्स 5. पहिली कोरिंथकरांचे पत्र 8 वर आणि 5 वर. आणि थंय अशा भाशेन बरयलां, कित्याक जरूय जावं सर्गी जावं संवसारी देव म्हटलेले आसात आनी खरेंच तसले देव आनी धनी जायते आसात. 6 लायन. तरूय आमकां एकूच देव आनी एकूच बाप, ताचेतान सगळें येता आनी आमी ताचे खातीर आसा आनी एकलो स्वामी जेजू ख्रिस्त हाचे सगळें येता आनी आमी ताचे खातीर आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवाचे उतर भगीत पावलो आमकां सजमावून सांगता ते ह्या भाशेन, जरूय जावं सर्गी आनी जावं संवसारी देव म्हटलेले जायते आसात. आमेन. मागीर भगीत पावलो अशा भाशेन सांगता, सर्गी देव जायते आसात आनी संवसारी देव सारके आसात. आमेन. पूण आमकां सगळ्यांका एकूच देव आसा, तो म्हटल्यार जेजू ख्रिस्त. तेचे वरवीं आमी येयल्या, तेका लागून आमी आसा आनी तेका लागून आमी आमचें जिवीत जियेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज पळयात, जर तुमी समाजान जर भोंवतात जाल्यार, संवसारान भोंवतात जाल्यार, मनशांनी मनशाक देव केला, मनशांनी मनशाक देव केला. ते देखून कितें जाता जाणा, जशें बायबल सांगता जावं संवसारी वा सर्गीचे जायते देव आसा, तशे मनशांनी केलेले देव आसात. जायती जाणां मनशां, जो कोण म्हजे गरजेक पावता वा म्हाज्या आकांताक पावता, तो म्हाजो देव जाता. आमी तेका सांगता, तूं देवा भाशेन आसाय, तूं देवा भाशेन आसाय. ना, तो कसो देवा भाशेन जातलो? देवाचें उतर कितें म्हणटा? देवाचें उतर म्हणटा एकलोच देव, एकलोच देव जेजू ख्रिस्त. ताचे भायर आनीक देव ना. जायतीं जाणां आमी जियेता ह्या संवसारान एका मनशाचो आदार घेवन, आनी त्या मनशाचेर आमी डिपेंड रावता संवसारान. तो मनीस म्हाज्या लायफान डिसिजन घेतलो आनी हांव ते डिसिजन घेवन चलतलो, हांव ते डिसिजन घेवन चलतलो. हें चुकीचें. तूं स्वतंत्र आसाय, कित्याक देव बापान तुका स्वतंत्र केला. पळयात, ह्या संवसारान आमकां कोणाकूच देव म्हणूंक जायना, कोणाकूच ना. खंयच्या मनशाक ना, खंयच्या देव भक्त मनशाकूय ना, कोणाकूच ना. कोणाकूच तुमकां देव म्हणून जायना आनी कोणाकूच तुमकां देवाची जागा दिवंक जायना. कित्याक हर एक मनीस येयल्यात ह्या संवसारान देवाच्या खोशयेन आनी देवाच्या खोशयेन वयतात. देवान तांकां रचला, तेंच्यांनी देवाक रचूंक ना. देखून जेणी रचला, जेणी आमकां घडयला, तो आमचो देव आसा. तेचे भायर आमकां देव ना. आमेन. जायतीं जाणां आमकां आपणाकूच आमी देव करता. जायतीं जाणां अशीं आसा, हांव जे कितें सांगता तो कायदो, हांव जे कितें सांगता तो नियम, अशीं जायतीं जाणां आसा. जायतीं जाणां अशीं आसा, हांव सांगता तें खरें, हांव सांगता तेंच करूंक जाय. ना, जायतीं जाणां मनशां आपल्या जिवितान आपणाकूच देव सजमातात, आपल्या जिवितान आपणाकूच देव समजतात. तशें करिनाकात बाबा. तुमी केन्ना तुमचे डिसिजन जे आसात तुमी घे, दुसऱ्याचेर अवलंबून तुमी रावूं नाका. जावं ते चुकल्यात तरी जाता, तुमचो डिसिजन तुमी घे. जायतीं जाणां डिपेंड रावतात खंयच्या तरी मनशाचेर. ना, डिपेंड रावं नाका. खंयचो मनीस तुका केन्नाच कांय करीत ना आनी करूंक जावचें ना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड.
मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 37 सांगता, माथेवाचो 22 आणि 37 सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या बाळान आणि सगळ्या तुझ्या आत्म्यान तुवें एकाच देवाचो भोग करूंक जाय. एकाच. तो सोडून आनीक देव ना, आसचो ना आनी जावचोय ना. एकूच देव. आमी सगळीं जाणां तेच्या थंय उत्पन्न जाल्या आनी तेच्या थान आमी वयतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचें उतर म्हणटा, ताचे लागसून आमकां सगळें येता आनी आमी ताची खातीर आसा. आमेन. ताचे लागसून आमकां सगळें येता. जें कितें आमी आसा, आयचो जो श्वास घेता, आयचे जे हातीचे आमी मुवमेंट करता, आजची पांयाची आमी मुवमेंट करता, आजची आमी श्वासाची मुवमेंट करता, हर आमच्या जिविताची मुवमेंट करता, ते सगळें तेच्या लागसून येता. आमेन. तेच्या लागसून. तुमचे सोडात एक मुई पासून जे श्वास घेता तो पासून तेच्या लागसून येता. तो पासून तेच्या लागसून. सो पळयात देवाची उतर कितें सांगता. सगळें तेच्या लागसून येता. हर एक पृथ्वीर जें कितें आसा तें तेच्या लागसून येता. देवाचें उतर म्हणटा, तेचे भायर आयलेलें अशें कांयच ना. जो हाचो पयलो अविसर. तिसरी तेचे भायर आयलेलें अशें कांयच ना. उजवाड जें कितें आसा, सुर्या, चंद्रीम, उदीक, उदकांतले निस्ती सगळीं तेच्या वरवीं आयला. तूं आनी हांवूय तेचे वरवीं आयला. प्रेज द लॉर्ड. तेचे पासून सगळें आयला. सो आमी मनशांक देव करून फावना आनी मनीस केन्ना देव जावचो पासून ना. प्रेज द लॉर्ड. संवसारी मनशां तुमची देव जावंक जायनात. देवाक देवाची जागा दिया. एक कितें मिलाक जाता म्हणून आमी सगळीं जाणां आमी धांवता, सारकें ना. एक कितें आमकां गाडयेचो नंबर कोण सांगता तर आमी तेचेर विश्वास दवरता. कोण तरी आमकां एक आमच्या जिवितान एक प्रॉफिसी करता आनी आमी तेचेर विश्वास दवरता. इतलें सवाय आसा साशणीक जिवीत. एक कितें तुमच्या जिवितान कोण कितें सांगता आनी तेचेर तुमी विश्वास दवरतात आनी तुमी तेका देवान हाडलेलो सेवक म्हणपाक जाता. कशें शक्य आसा? सगळ्यांत म्हत्वाचें देवाचें उतर, जेचेर तुमकां विश्वास दवरूंक जावो तेचेर आमी विश्वास दवरना आनी जेचेर नाका विश्वास दवरूंक तेचेर आमी विश्वास दवरता. खंयच्या ब्रदरीन आमकां सांगलें, ओ ब्रदरीन, ओ ते दिसा उपरांत तुजें अशें जातलें, त्या दिसा उपरांत तुजें तशें जातलें. आमी तेचेर रोखडोच विश्वास करता. कशें शक्य आसा बाबा? आनी देवान जें उतर दिलां, आपलें जिवे उतर, तेचेर आमी विश्वास दिना. जर्मियाचें पुस्तक म्हणटा, जो कोण मनशांचेर पात येता तेचेर श्राप पडो म्हणटा आनी जो कोण देवाचेर विश्वास ठेयता तो वयर उठोन राव म्हणटा. आमेन. पळयात, जिवितान सगळ्यांत इम्पॉर्टंट जावन आसा तुमचो देव, मनीस. आनी आतां अशें कितें जाता, बायबल तेंच सांगता, निमाण्या दिसार अशें घडटलें. तुमकां क्रिस्ताच्या नांवान जायते जाण येतले आनी तुमकां फसयतले. बायबल क्लियर म्हणटा, निमाण्या दिसांनी आमी फसयल्या वयतल्या. कोण तरी आमकां सांगता, ओ तुज्या गाडयेचो नंबर तो आसा, तुज्या गाडयेचो नंबर. आमी रोखडे तेच्या सामकार दिमी घालता आनी सांगता, आनीक कितें जातलें ब्रदर म्हाज्या लायफान, आनीक कितें जातलें. आनीक कितें जातलें? बायबल सांगता तूं आशिशीत आसाय. बायबल सांगता तूं ब्लेसिंगान भरलेलो आसाय. बायबल सांगता तूं संपूर्ण जेजू क्रिस्ताची जिविताची खाण जावन आसा. तूं बदलणारो आसाय, कित्याक तुजो देव तुजे भितर आसा. आमेन. तूं तेका विचार म्हज्या जिवितान कितें जातलें, पूण जो बायबल सांगता म्हजो देव अल्फा आनी ओमेगा. रेव्हलेशन सांगता चॅप्टर 1 वर्स 8, आमचो देव अल्फा आनी ओमेगा, आमचो देव सुरवात आनी शेवट. तो तुज्या जिविताची सुरवात आहा, तो तुज्या जिविताचो शेवट आसा. तेका आमी विचारना आमच्या जिवितान कितें घडटलें म्हणून, पूण देवाक आमी मनशाक आमी विचारता आमच्या जिवितान फुडें कितें घडटलें. हेतून फरक पडना ना बाबा, हेतून फरक पडना, कांय फरक पडना. दुसरी पासून लोकां तशीच करता, ती पासून कोणाक तरी विचारूंक वयता.
तशें तुमी विचारता. तांकां बिचाऱ्यांका खबर ना, तुमकां खबर आसत कितें तें. आनी तरी पासून तुमी कितें करतात, कोणाक तरी विचारूंक वयतात. कोणें दिलेले दोरो बांदतात, कोणी दिलेली आनीक कितें बांदतात. ना, चुकीचें आहा. बायबल सांगता तुकाच तूं न्याय करिनाका, कित्याक तुका व्हड किंमत दिवन विकतें घेतला. तुकाच तूं घाण करिनाकाय, तुकाच तूं बुरशें करिनाकाय, कित्याक देवान तुका संपूर्ण घाणेंसून भायर काडला. तेजें जिवीत घेवन जियात. बायबल कितें सांगता, पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, सगळ्यान व्हडलें मिलाप म्हटल्यार देवाचें उतर. जो कोण देवाचें उतर आयकता आनी तो कोण देवाचें उतर वाचता आनी त्या प्रमाणे चलता, तेचे भितर मिलाकां जायतीच आसता एका सेकंदात. प्रेज द लॉर्ड. जायते जाण ब्रदर सांगतात तुमच्या जिवितान फुडें कितें घडटलें. जर तांकां तुमच्या जिवितांतले फुडचे दिश्टी पडटा जाल्यार तांकां तेंच्या जिवितान कितें घडटलें तें खबर ना. तांकां तेंच्या जिवितान खंयचो निमाणो दीस आसतलो तें तांकां खबर ना. आसूंक जावो. तांकां लास्ट टायमार ज्या वेळार कोवीड पिडा येयल्ली ती तांकां खबर ना. आसूंक जाय. कोण तरी येता आनी तुमकां सांगता ह्यो देवाचो सेवक आसा आनी तुमकां फुडें आपयता आनी तो तुमच्या लायफा विशीं सांगता, सगळें डिटेल सांगता आनी तुमी म्हणटा ह्यो देवान धाडलेलो सेवक. ना, देवान धाडलेलो सेवक देवाची उतरां उलयता. तो देवा पासून जियेता. तो देवाच्या उतरान काम करता. पेद्रू देवाचो सेवक आसलो, देवाच्या उतरान काम केलें. साऊलू देवाचो सेवक आसलो, तेणी देवाच्या उतरान काम केलें. मरियमाय देवाची सेवक आसली, तेणी देवाच्या उतरान काम केलां. देवाचे जे शीज असले तेंचे देवाच्या उतरान काम केलां. इंडियेक आयलोलो तो थॉमस देवाच्या उतरान काम केलां. देवाच्या उतरान काम केलां. देवाच्या उतरान काम केलां. सो सांबाळात बाबा. तो फसयता. फसनाका. कित्याक आमी निमाण्या दिसार आसा आनी जेजू क्रिस्तान क्लियर सांगलेलें शेवटचे दिसा फसयतले. आमेन. थँक यू जीसस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या उतरां पासून तुजी उतरां साशणीक जिविताची जेका सजमता तो आपलें जिवीत बदलता. तो जिवीत बदलता. तो एक नवें झाड जाता. ट्री ऑफ रायचियसनेस. नितीवनपणाचें झाड. आमेन. आनी तें तुमी जावन आसा, कित्याक तुमचे भितर तुमचो देव जियेता. आमेन. गॉड ब्लेस.